सुरवातेची गायन आमी गावुया. सोदतां तुका A24:12 A24 page 12. दिसावातोडू देताना काळजांतले उद्गार सोडटा आजच्या दिसाचेच पुसून तुका दोनयादे भेटयता आजच्या दिसाचेच पुसून तुका दोनयादे भेटयता Sokostani sotantuka uskakoti sotantuka kushavoro sotantuka somekore sotantuka kushavoro sotantuka somekore sotantuka बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. Bavambrino आज पवित्र सभा Bagiont Alfonsa हिची परब समारंभ आमकां बोकरून भारत देशाच्या नागरिकांक ही व्हड खुशालकायेची खबर कित्याक आमच्या भारत देशांतली ती सांत जावन गेली केरला वाठारांतली ती सांतीन जावन गेली देखून तिची परब समारंभ आसतना तिचो उगडास करता आसतना आमकां सगळ्यांक तिच्या जिवितांतली स्फूर्ती आमी घेवन आनी आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं कोश्टां त्रासांतल्यान आडखणींतल्यान आमी बी आमचें भाग्योनपण जोडून घेवंक पावूंक आमकां आदार कर म्हूण हे मिस्साचे पेटयेंत मागुया. हे पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा बनीनो म्हजो कन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बनीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरज ओगेपणान बाबा मुखार दवरुया. मागुया किरीत भाशेन आयच्या दिसाक आपलो जोल दीस मनयतात काजाराचें वरस मनयतात तांचे पासत देवान तांकां सुबा आशिर्वादान देण्यांनी भरूंक मागुया. जी कोण मरून गेल्यान आनी तांचो उगडास आयच्या दिसाक आमी करता तांकां देवान आपल्या पुता जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो दिवंक मागुया. कोरोना व्हायरस ही पिडा आमच्या गोंयांत वाडत आसा. कालच्या दिसाक सुमार
259 ह्यो केसीस आमच्या गोंयांत वाडलेल्यो आसात. देवान आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक मागुया. जे उपाय घेतात, सरकार उपाय घेतात, दोतोर उपाय घेतात, जे वॅक्सीन काडपाचो वावर चालू आसा, हें सगळें बेगीनच जावन आमकां देवान सगल्यांक हे पिडे शिडेंतली राखूंक सांबाळूंक मेकळी करूंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया. ही पिडेक लागून जायतीं आमची भावां भयणां कोश्टावतात. तरेतरेची आडखळींक फुडो करचो पडटा. जायतीं आमची भावां भयणां फ्रंटलायन वर्कर्स म्हणलेले भशेन वावर करतात. देवान सगल्यांक राखूंक सांबाळूंक तांच्या बऱ्या वावराचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला. तरेतरेच्यो गरजो तांच्यो आसात, इंतेन्सांवां तांची आसात. आमी जायत्या जाणांक मागतले म्हूण सांगलां. ह्या वेळार मिसाचे भेटेंत वांटो घेता आसतना मिसाचे सुरवातेकूच ह्या सोमात प्रार्थनांतल्यान तांची आमची सगळीं इंतेन्सांवां ही मिसाचे भेटेंतल्यान देवा बापाक उबारुया. सर्गींच्या बापा, भाग्यवंत आल्फोन्सा, तुजे भोगतिनीन खालथेय आनी दुर्बळ जाल्ल्या जेजूचो मोगान पाटलाव केलो आनी शेवट पर्यान ती ताका विस्वाशी रावली. ह्या तुज्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी तिच्या आदारान आमच्या जोण एकल्याच्या आपोण्याक विस्वाशी रावून तुवें आमकां जेजू उदेशी दाखोवन दिल्याय आनी पवित्र आत्मे वरवीं घडोवन हाडटाय ती संपूर्णयेक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. दीस आनी रात थांबोन आसतना म्हज्या दोळ्यांतलीं व्हांवतात दुकां. म्हजे पोरजेचे आंकवार दुयेचेर भयंकर नोश्ट आयला. ती एकदम गायाळ जाल्या. रानांत वनांत वचून जाल्यार तलवारीन मेल्ले मनीस थंय पडलेले आसात. शारांत वचोन जाल्यार लोक थंय भुकेन वळवळटा. प्रवादी आनी याज्ञीक पुर्यान देसान भोंवतात फिरतात. कितें करतात तेंच नकळत. तुवें झुजाक सारकोच पयस केलो काय? तुज्या आत्म्यांक सियानाचो कांताळो येता काय? कित्याक म्हूण तुवें आमकां इतलो मार दिलो की बरी जावपाचो आनी आमकां बरवाचो ना. सवस्थायेक आशेताल्या पूण बरवें कांयच आयलें ना. बरी जावचो वेळ पावलो काय म्हूण पडयतला पूण आमचेर आयलो तरतरो. सर्वेस्परा आमचे खोटेपण आनी आमच्या पुर्वजांचे गुन्यांव आमी ओळखून घेता. खरेंच आमी तुजेर आड पातक केला. तुज्या नांवा खातीर आमकां सोडून दिवं नाका. तुजे मोहिमेच्या शिवसनाचो मान उबो नाका. आमचो उगडास कर आनी आमचे कडेन केल्लो करार मोडूं नाका. राष्ट्रांच्या कुड्ड्या देवा मदें कोणाक तरी पावस घालूंक पदवी आसत वो मळबाच्यान आपशींच पावस घालूंक जाता जायत. तूं एकलोच हें करताय न्हय गा सर्वेस्परा. देवा आमच्या तुजेरूच आमचो विस्वास, कित्याक हें सगळें तूंच करताय. देवाचें उतोरें. देवाचें. 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जावं दी.
तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. म्हणुया, तुज्या नांवाचे व्हडविके परसत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोनवाडाय आमकां दाखय. आमी पडे जाल्या एकदम दोळडेरी. जबाब: तुज्या नांवाचो व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत पाव आमकां देवा आमच्या सोडवणदारा. आमची पातकां बुगोस सर्वेस्परा. तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब: तुज्या नांवा पासचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. कोयद्यांचें रुदन पावूं तुजे मुखार. जांचेर मरणाचें फर्मण पडलां तांकां तुज्या बावड्याच्या बळान निवार. जबाब: तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. पूण आमी तुजी परजा. तूंच चोरवाक व्हरताय त्यो शेड्यो. सासणाच्या सासणांक तुका दिनवासतल्या. पिणकेचे पिणकेन तुका तुजी वाखाणणी करतल्या. जबाब: तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उद्गार. Solvesporak Zoizor, Solvesporak Zoizor, Solvesporak Zoizor, Solvesporak Zoizor. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो बोंबपी. जाका तो मेळटा तो सासणांक तोखता. Solvesporak Zoizor, Solvesporak Zoizor, Solvesporak Zoizor, Solvesporak Zoizor. सर्वेस्पर तुमचे सोव्यांसो. तुमची सव्यांसो. माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. लोकांक धाडटोच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे सरशें येवन म्हळें, शेतांतल्या नेराचे वेपारीची समजणी आमकां दी. ताणें परती पाडून तांकां सांगलें, बरें बी वोमता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हळ्यार राजाचीं भुरगीं. नेर नोश्ट्यांचीं भुरगीं. नेर वोंपलो तो दुस्मान देंवचार. लुवणेचो काळ संवसाराचो शेवट. लुवपी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशें संवसाराच्या शेवटाक जातलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांतल्यो सगळ्यो वायट देखीच्यो वस्तू आनी खोट्यो कोरण्यो करतल्या मनशांक जमयतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या वरी पोरजळटलीं. आयकूंक कान आसल्यान आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावंगडीनो, आज पवित्र सभा आनी भोव करून आमच्या भारताची पवित्र सभा बागियोंत आल्फोन्सा हिची ही परब समोर रमता. थोडींच वर्सां जालीं, सुमार 10-12 वर्सां जालीं पाप साहेबान तिका 7 म्हूण केरलाच्या गांवांत पुरगोट केली. थोड्याच वर्सांची जिवीत तिचें, सुमार 35-36 वर्सांची, 35-36 इयर्स. कित्याक गेल्ल्या शेंकड्यांत ती जल्मली. आनी बाबा म्हणून हें असलें तिचें जिवीत जालें तेन्ना थोड्याच वर्साच्या जिविता भितर तिणें हें भाग्योंतपण जोडून घेतलें आनी आमकां आपल्या बऱ्या जिविता वरवीं ही एक देख दिली की वर्सां कितलीं जावं ह्या थोड्या भोव वर्सांनी पासून आमी भाग्योंतपण जोडून घेवंक जाता. आमी
सात भोक्त जावंक जाता. बाबा म्हणून ल्हानपणीच तिची आवय सोंपलेल्या कारणान तिचो परामर्श तिच्या आंटीन केलो. आनी चेडू मनीस म्हणटकूच वाटे सुमार 13 वर्सांची पिरायेची आसतना तिका सोयरीक करूंक ती सोदताली. पूण आपलो मोगी फकत जेजू, आपलो न्हवरो फकत जेजू आनी आपूण जेजूची व्हंकल हें धोरण ल्हानपणीसानूच तिचें चिंतप आसलेल्यान देखूनच आपल्या काजार नाका. कित्याक आपलें जिवीत आपूण जेजूक भेटयतली आनी भेटयलां हें ल्हानपणी तिच्या मनांत आसलेल्यान देखून जेन्ना ताची आंटी आनी घरची जी सोयरीक तिका करूंक सोदतालीं तेन्ना एके भाशेन आपल्याकूच थंय उज्यांत एके भाशेन लासता, आपुणूच उज्यांत पडटा आनी एके भाशेन आपली कूड डिसफिगर्ड करता, आपली आख्खी कूड लासून दिता. कित्याक असली कूड जाली म्हणटकूच कोण आपले चडशें काजार जावचो ना. आनी बाबा म्हणून असलीं पावलां ते मारता कित्याक फकत आपल्या जिविताचो मोगी जेजू जावन आसलो. आनी बाबा म्हणून हें सगळें जाले उपरांत आखरेक सुमार 20 वर्सांचे पिरायेचे आसतना तें कॉन्वेंटान भितर सरता. सुमार 25 वर्सांचे पिरायेचें तें माद्र जाता आनी थोडेंच सुमार 10 वर्सांची माद्र कशी आपलें जिवीत तें जियेता. आनी असल्या ह्या 10 वर्सांच्या जिवितांत भलायकी बिगडटा, तिका कोश त्रास पडटात आनी तातूंतल्यानूच तें सोंपता. खेरीत खाशेलें देणें देवान तिका दिलोलें तें म्हणल्यार फो नॉलेज, फुडाराचें कितें तरी जावपाचें आसा तें ओळखून घेवपाचें देणें देवान तिका फावो केलोलें. आनी बाबा म्हणून जेन्ना कोश्टवता, पिडेक लागून कोश सोंसता, त्रास सोंसता तेन्ना तिचे बाराबरच्यो दुसऱ्यो माद्री तिचे थंय मागतात, तिका उगडास कोतात, सांगतात जेजू लागीं माग, हातूंतली तुका निवार, हातूंतली तुका मेकळी कर. ते वेळार आल्फोन्सा थंयसर आपले बरोबरच्या माद्री भयणांक अशें सांगता, ही देवाची खुशी, देवाच्या मोगा खातीर हें सगळें सोंसूंक हांव तयार आसा, देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत घडोवन यो. आनी बाबा म्हणून असलेच हे पिडेक सांपडून सुमार 35-36 वर्सांची पिरायेचें आसतना ह्या संवसाराक भाग्यवंत आल्फोन्सा सोंपता. पापसायत तिका भोक्तिवंत म्हूण पाचारता आनी 7 म्हूण 2008 ह्या वर्साक 7 म्हूण परगट करता. बाबा म्हणून तिचें जिवीत आमचे मुखार आयच्या दिसाक देख दवरता आनी देख म्हणल्यार कोश्टां त्रासांतल्यान पासून आमच्यान हें भाग्यवंतपण जोडून घेवंक जाता. जिविताचो लांब आंवकूच गरजेचो न्हय, कितलीं वर्सां आमच्या जिविताची आसूं, थोड्या वर्सांनी पासून आमच्यान भाग्यवंतपण जोडून घेवंक जाता म्हूण तिच्या जिविताची देख आमकां बाबा म्हणून आयच्या दिसाक उगडास करता. कित्याक आम्हा सोमेस्तांच्या मनशाच्या जिवितांत दुबावावरीत कोश त्रास आसातूच. कित्याक आयचे पयल्या वाचपान जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत तेंच आमचे मुखार दवरलेलें आसा. के वाटेन हे दीस आनी रात थांबनासतना म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवता, कोश त्रास म्हाका पडटात, सगळे तरेचे आडखळ्यो म्हाका आसात. हो स्थितीमेत कसो ह्या पयल्या वाचपान जेरेमिया प्रवाद्याच्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळ्ळा. कित्याक म्हूण तुवें आमकां सोडलाय, कित्याक म्हूण आमची दुखां तूं पळयनाय, कोश्ट आसात, त्रास आसात, दुखां घडोवन आमी आमचें जिवीत जियेता. पूण त्याच पयल्या वाचपाच्या शेवटाक एक बोरवांचो उत्पन्न जाता. एक बोरवांचो हें पयलें वाचप दिता आनी म्हणटा, देवा म्हज्या तुजेरूच आसा आमचो विस्वास, कित्याक हें सगळें तूंच करताय. दुसऱ्या उतरांनी देवाच्यान सगळें बरें करूंक जाता म्हूण हो विस्वास ह्या पयल्या वाचपांतल्यान शेवटाक आमकां आयकूंक मेळटा. हाच्या शुभ वर्तमानांत मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक हे होंप्याचे वेपारीची ही समजणी दिता आनी कोण पळय हे नेराची वेपार जेजून सांगलोली आनी हे नेराचे वेपारीक देवाच्या राज्याक सोर केलोले ताची समजणी जेजू ह्या आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान दिता. पूण आखरेक बाबा म्हणून निमाणी वळ हे वेपारींतली ह्या वाचपांतली असो आमकां उगडास करता. तेन्ना बरी मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या वरी पोरजोळटलीं. बाबा म्हणून कितेंय जावं, कसलेंय म्हजें जिवीत जावं, कितेंय म्हज्या जिवितांत येवं, कोश त्रास म्हाका भोगूंक पडत, पूण आखरेक बऱ्या करण्या वरवीं, बऱ्या जिविता वरवीं आमी हें देवाची महिमा जोडून घेवची गरज. आनी अशें करता हांव तेन्नाच की आमकां देवाचें बरेंपण आमकां फावो जाता. आयचो जाबा
तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा जे कितें आमी करता जे कितें आमी वागता जे कितें आमच्या जिविताची कोर्ती जाता ती सगळी देवाचे व्हडते मोहिमे खातीर देवाचे व्हडविके खातीर आमी करची गरज जाल्यार आज ही परब आमी समरमता आसतना भगवंत आल्फोन्स ही आमचे सांते भोक्तिनीची ही परब समरमताचो उगडास करता आसतना तिच्या जिवितांतली स्फूर्ती आमी घेवया तिच्या जिविताची देख आमी घेवया आनी ह्या थोड्याच जिविता भितर आमी तिचे सारकिलें हे कोश्टां त्रासांक फुडो करून हें भाग्यवंतपण जोडून घेवंक बऱ्यो करणी आदारूंक आमकां आदार कर म्हूण हे मिस्साचे पेटेंत मागुया. बेटोनेच्या वेळार गावुया निर्मोल बेट उंड्या सोऱ्याची C24 पान 39 C26 पेज 39. निर्मोल बेट उंड्या सोऱ्याची सोम्या जेजुती म्हज्या बाबा म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पत्वेतार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. भोकन वेळ्या बापा पोरण्या मनशाचो नाश करून भाग्यवंत आल्फोन्साक तुजे सारकी नवी रोचना कशी उपजोवन तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरली. तिचे पोरबे दिसा फावो त्या मनान हें बलिदान तुका भेटोवन ही मागणी तुजे मुखार विनम्र काळजान घालता आनी जेजूच्या जिवान आमकां भरोवंक आमकांय नवी मनशां कर क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पत्वेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवांत उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोच. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससंख्वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाज ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुम्ही समेज घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासून आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगड्यासा करात Powartacu gut purgotiam, Jesu melo, Jesu jiwon zala, Jesu nowian yetolo. Bapa, Jezuच्या मोर्दांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवथल्या मात समेस्तान पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा फिलीप आमचे विसाहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर बो करून आपल्या घरांनी रावन हे मिसान वांटो घेतिल्यांची दया कर अंकवार मारिये देवाचे आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोनदूत भाग्योन आल्फोन्सा आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. बाबा म्हणीन देवान आमकां आज पासून राखल्यांत आनी सांबाळ्ळ्यांत आमच्या कोश्टा त्रासा वेळार देवान आमकां आपलो सांगात दिला दिसा दिसपटी आमी भाग्यवंतपणान जिवंक देव आमकां आपली कृपा दित आसा देखून असल्यान साबार देवाच्या बरेपणा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठोवन बराबर म्हणया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटवे आमची काकूत कर
देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणी. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव मळीत मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजें काळजांतूच आसलें जाल्यार पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिलो कोट सोडून केन्नाच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. जेजू म्हाका तुजी गरज. D15 पान 50 आनी 5. D50 पेज 55. जेजू म्हाका तुजी गरज. सुखे जमी तशें उदक उजव्या दिव्यान व्हड बिजलेचे योद्राक चलोवंक व्हड उबेचे. उजव्या दिव्यान व्हड बिजलेचे योद्राक चलोवंक व्हड उबेचे. तुजे वगत मागना जिवीत ना बोर जेजू आनी पदवी. तुजे वगत मागना जिवीत ना बोर जेजू आनी पदवी. कोरोना व्हायरस ही पिडे समयार देवाची काकलुतीचे मागणे. सोरपत्वीदार आनी काकलूत सरा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनोंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेची भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसा. तुजे उतराची पदवी पाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवोवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक गोठाय दी. पिडेच तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळूं. पवित्र आत्मे, ही पिडा नाश करपा खातीर एक ओखोद घडून हाडूंक अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशी पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बावार ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांचो मेळूं. जो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणान. आमेन. प्रार्थया.
सर्गींच्या बापा, भाग्यवंत आल्फोन्सा, तुझे भोगतिनीचे पोरबे दिसा तुवें आमच्या आत्म्याक दिलाय त्या पोसणा वरवीं आमच्या मोहिमेवंत शारुतीच्या पावलांनी चलून आनी ह्या संवसारांत तुजी शांती आनी शेवटी सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमची सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. शेवटाचे गायन गावया. आमचे बरी राव तूं सोमया. E1 पान 70 आनी 100. E1 पेज 76. सोमया गो तूं गोवा मोदलो sorgarundo vapandilo oskodan tu gotai dino dilestang tu oktapelo amche borirao tu somya anodam hallelujah amche borirao tu somya